नमस्कार. आयच्या या रिपोर्टर्स अपडेटीक तुमकां सगळ्याक येवकार. महत्वाचो दीस, महत्वाची कॅबिनेट जाली, महत्वाचे निर्णय जाल्यात आणि फक्त तितली पुरती ना, गोंयभरय काय गजाली जाल्यात. सगळ्यांचेर आमी नजर मारतले. सगळे रिपोर्टर जे डेली तुमकां अपडेट्स दितात ते आमचे बरोबर आहात. पण सगळ्यात पयलीं आज जी कॅबिनेट जाली आणि जी कॅबिनेटाक रिपोर्टिंग आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शेलकारान केला. लौकीक आमचे बरोबर आसा. लौकीक, व्हॉट इज द अपडेट? तू सुरुवात कर. किती आज डिसिजन जाल्या ती ताजेर मागीर आमी चर्चा करूया. प्रमोद, सकाळी कॅबिनेट जाली. चडशे मेंबर, चडशे मिनिस्टर प्रेझेंट असले. मेन विषय असलो की प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन सांगला की प्रत्येक स्टेटीक सांगला की तुमच्या लॉकडाऊनाचेर कितें इनपूट आहा, फुडें कशें वचपाक जाय तेजी सुचोवण्यो करा. सगळे स्टेटींची मतां जाणून घेवन मागीर ते फुडें डिसायड करतले आणि 13 तारखे वा 14 तारखे ते अनाउन्स करतले फुडें लॉकडाऊनाचेर कितें आसतलें ते. सो त्या खातीर ही मिटींग आसली. तितून मेनली हेल्थ मिनिस्टर आशिल्ले, हेल्थ सेक्रेटरी आशिल्ले, पुलिसाकूय ह्या कॅबिनेटाक आपयल्ले, पुलिसाचे IGP आसले तांकां ह्या कॅबिनेटाक आपयल्ले. सो मेन निर्णय म्हणजे मिनिस्टरांनी आतां मेन कितें जालें आनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आहा पळय तो CM करतलो तो आयचे प्रेस कॉन्फरन्साक करतलो. कॅबिनेटाच्या कलिगांनी चडशा हेका लॉकडाऊन एक्सटेंड करपाक सपोर्ट दिला. थोड्यांचे मातशे आनी चड कडक पावलां घेवची म्हणून हे आसले, सजेशनां आसली. पण सगळे बिझनेसीस ठप्प जाल्ल्यान कांयच इकॉनॉमीक एक्टिविटी जायनाशिल्ल्यान मागीर अशें एका मताचेर पावले की लॉकडाऊन आनी 15 दीस वाडोवपाचो 30 एप्रील पर्यंत. आनी मागीर फुडें मोदी कशें केंद्र सरकार कशें डिसिजन घेता ते नुसार मागीर फुडें वचपाचें. सो 15 दिसांचो तरी लॉकडाऊन आनी स्ट्रिक्टली घेवपाचो अशें ठरलें. आणि ते करता आसतना मागीर अशी सजेशनां आयली की टुरिझम इंडस्ट्री ओपन जावपाक जाय. बॉर्डरी कितले दीस तुमी सील करून दवरतले. मागीर प्रायव्हेट आस्थापनां आदी सगळीं बंद उरल्या उपरांत कितलेशे लोक थंय कामाक वयता, तेंचे पगाराचे तेंचे येणावळीचे कितें जातलें हे सगळे विशय लक्षांत घेवन जाता इतली कंडिशनां स्वताचेर घालून हे सगळे ओपन करपाची तयारी सरकारान दवरल्या. पण आनीक 15 दीस सगळे स्टेटींचे घेवन आनीक 15 दीस कंप्लीट लॉकडाऊन जरी वाडयलो आनी तेजे उपरांत कितें करपाचें ते केंद्र सरकाराचेरूच डिपेंड आसतलें. केंद्र सरकार घेतलेलो फायनल डिसिजन आसतलें. हय, पण कॅबिनेटा भितर बेजीक मतप्रवाह कितें आशिल्लो की आनीक 15 दीस वाडोवपाचे आणि मागीर फेज वायज टप्प्यान तुगेल्यो गजाली ओपन करपाच्यो. दॅट वॉज द मूड. हय, कशें आसलें 15 दीस जसो आतां लॉकडाऊन चालू आहा तसो आनीक 15 दीस म्हणजे 30 एप्रील पर्यंत. मागीर अशें चडशे म्हणटाले की जो 144 जमावबंदीचे कलम जे लागू केला ते कोविडाचो प्रॉब्लेम सोंपसर कोविडाचो जो इश्यू आहा तो देशभर सोंपसर 144 हो चालूच दवरपाचो. म्हणजे लोकांक कशा कशी तो कितलो वगत चालू उरतले, फुडले 6 म्हयने उरपाक शकता, फुडले 8 म्हयने उरपाक शकता. तो तेका टायम लिमिट आसतना. जो पर्यंत हो इश्यू चालू आहा तो पर्यंत लोकांची जमावबंदी जावपाक. रिलिजियस कॉंग्रिगेशन, फॅमिली फंक्शन्स, बर्थडेज, वेडिंग्स सगळे गजाली तुगेल्यो जो मेरेन हो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट जायना तो मेरेन सगळ्यो स्थगीत उरतल्यो. हय, तितून मागीर लग्नाक बिग्नाक मागीर कमीत कमी लोक कितें तरी तिका सोल्युशन आसतलें. अशें काय सगळेच लोकांची एक्टिविटी बंद दवरपाक मेळना. देवळांच्या हेंका सांगपाक शकता की मोठे गॅदरींग करूनाका म्हणून. पण खूब जाणांची लग्न बी प्लॅन केल्ली, ह्या म्हयन्यान बी प्लॅन केली सगळ्यांनी फुडें धुकळ्या. तांकां तर सामकेंच लॉकडाऊन सांगूंक शकना. तांकां थोडे रिलॅक्सेशन दिवन ह्यो गजाली सुरू करच्यो पडटल्यो. ओके, लोकीक विल कम बॅक टू यू कारण आनीकय मेजर गजाली आसात. विल गो टू मुकेश कुमार, आमचे क्रायम रिपोर्टर. क्रायमाच्या बाबतीत मुकेश किती आहा परिस्थिती आणि व्हॉट इज द न्यू थिंग दॅट इज हॅपनिंग ऑन पुलीस फ्रंट? Pramod, it has become monotonous to talk about lockdown violations every day. We'll start first with another thing which is positive news. जैसा कि आज सबे बारात है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसको मनाते हैं और एज पर रिलीजियस ट्रेडिशन दे गो टू द कब्रिस्तान और वहां पे रात को नमाज अदा करते हैं. तो गोवा पुलिस ने ऐसे लॉकडाउन लागू है, 144 लागू है, इसको चाहती तो फोर्सफुली भी लोगों को जाने से रोक सकती थी, लेकिन बहुत ही वाइजली आज ऑलमोस्ट हर पुलिस स्टेशन पे PI ने
मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुलाया गया, सुबह में मीटिंग हुई है, करीब करीब हर पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज किया गया और उनको समझाया गया कि अभी के मौजूदा हालात में लोगों का जमा होना किसी के लिए अच्छा नहीं है। और अच्छी बात यह है कि ये सभी ने समझा है और सभी मुस्लिम जमात के लोगों ने इस बात को एग्री किया है और निर्णय लिया है कि सिर्फ एक मौलाना जो धार्मिक औपचारिकता है वो जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन भीड़ भाड़ न हो इस बात का ख्याल रखा जाए। तो करीब करीब हर कब्रिस्तान में जो कंसर्न मौलाना होंगे वो जाकर के नमाज अदा करेंगे और लोगों से अपील की गई है। खासतौर पर मैं बताना चाहूँ कि गोवा पुलिस के मीटिंग के बाद ऑल गोवा मुस्लिम जमात के जो प्रेसिडेंट है शेख वसीर अहमद, उन्होंने भी एक वीडियो मैसेज जारी किया है जो प्रूडेंट पे भी दिखाया जा रहा है, जिसमें अपील की गई है कि सही बात है कि ये धार्मिक महत्व का आज दिन है, लेकिन मौजूदा हालात ऐसे नहीं है कि लोगों को कब्रिस्तान जाया जाए। जो भी नमाज अदा करने की जो परंपरा है उसको घर में बैठ करके किया जा सकता है और कब्रिस्तान में जो नमाज अदा होगी वो कंसर्न मौलाना उसको अदा करेंगे। तो एक बड़ी अच्छी बात है, गोवा पुलिस की तरफ से इनिशिएटिव को भी हम सराहना करेंगे और मुस्लिम जमात के लोगों की भी सराहना करेंगे कि वो इस बात को समझते हुए कि अभी के हालात कैसे हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि सभी लोग घर में रहेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और अब मैं फिर से आऊंगा कि लॉकडाउन वायलेशंस के केसेस में आज फिर से जंप देखने को मिला है प्रमोद। टोटल लॉकडाउन के जो केसेस हैं वो 7046 केसेस आए हैं। नॉर्थ गोवा में सिर्फ 129 है, साउथ गोवा में 6917 6917 केसेस हुए हैं। जो टोटल अरेस्ट अब तक हुआ है ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड 427, इसमें 192 है नॉर्थ गोवा में और 257 है साउथ गोवा में। इसके अलावा जो फाइन की बात करें तो टोटल फाइन जो है वो 11,72,000 हुआ है, जिसमें नॉर्थ गोवा का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 12,000 रुपीज है। 11,60,000 रुपीज का कलेक्शन जो है साउथ गोवा में हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे गोवा पुलिस कितनी भी कोशिश कर रही है, इसके बाद विक्रम शायद आपको डिटेल्स बताए, गोवा पुलिस के अच्छे अच्छे अधिकारी गा करके गाने के माध्यम से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि घर में रहा जाए, लेकिन फिर से वही बात है कि ये केसेस जो है लॉकडाउन वायलेशंस जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रमोद। या थँक यू मुकेश. जरूर पडत विल कम बॅक टू यू. थंयच्यान आमी फोंड्या विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर. विवेक, कितें आसा आयची अपडेट आनी इश्यूज कितें? हांव सीएमाचे धन्यवाद म्हणटा, कित्याक काल जेन्ना आमी विशय घेतलो की फार्मर्सांक भरपूर प्रमाणान लॉस जाता आनी तांची भाजी हांगासर कुसली वता तेंच्या फार्मान आनी हॉर्टिकल्चर खंयच तेंची दखल घेना म्हणून. पण म्हाका दिसता 24 तासां भितर आमकां दिसता हे कन्वर्सेशन आमचे लायव्ह म्हाका दिसता पयला आसतलें सीएमान, जावं न्यूजूय पयले आसतले आमच्या प्रुडंटाचेर, आनी रोखडेच तांकां ऑर्डर दिली आनी आयज तांची 2.5 टन सुमार मिरची हॉर्टिकल्चरान आयज घेतली. ही बरी व्हडली गजाल की तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो की इतलो फास्ट इम्पॅक्ट आमकां मेळ्ळो. म्हळ्यार खंय तरी आमी काल उलयताले की फार्मर्स फुडें सरात म्हणून सांगता गव्हर्नमेंट, पण सीएमान हाजी दखल घेतल्या बद्दल हांव थँक्यू म्हणटा सीएमाक. दुसरी गजाल म्हणल्यार जो कम्युनिटी हेल्थ सर्वे जो आतां गव्हर्नमेंटान आतां आंखला, तो तेका लागून टिचर्स आनी जे भियेलो गव्हर्नमेंटाचे ते आतां कम्युनिटी हेल्थ सर्वे करपाक भायर सरपाच्या. तितूर ऑल गोवा टिचर्स असोसिएशन आहा तांचो अध्यक्ष म्हाका दिसता फोंड्यांत रावता दत्तात्रय नायक, आनी एक लेटर केला सीएमाक की आमकां कम्युनिटी हेल्थ सर्वे करपाक तुमी हे करचे न्ही, सांगचे न्ही, कारण आमकांय स्वता भंय दिसता की आमकां ताजी कांय जाण ना आनी आयज समज जर लोकांच्या दारान गेले लोक आमकां भितर घेवचे ना आनी कसलो सर्वे कसो कितें करपाचो तेंच्याय जिवाक भंय दिसता की चडशे टिचर्स म्हाका दिसता फिमेल्स आसात आनी ती तेंच्या दारान वचून ती समज जर इन्फॉर्मेशन घेवपाक गेली जाल्यार सारकी इन्फॉर्मेशन दितली काय ना होय तांकां एक भंय आसा. सो म्हाका दिसता हाजेरूय तेंच्यांनी आयज सीएमाक लेटर केला, पण जेन्ना म्हणलें आमकां बायट जाय पडटली म्हणल्यार तो उलोवंक तयार जालो ना. म्हाका दिसता फक्त कम्युनिकेशन तेणी केला. तिसरी गजाल म्हणल्यार म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार आमी जाले 2 दीस जाले उलयता की फार्मर आनी फार्मिंग हेच्या बरोबरूच काजू पीक जे आतां गोंयांत जाला. आयज हांव पंचवाडी गेल्लो, थंयचे काही म्हाका काजू जे काडपी ते मेळ्ळे पुनोवपी, आनी काजू भरपूर प्रमाणान काडून दवरलेले आसा आनी ते म्हणटा
सरकारान कितें हेजेर कांय डिसिजन घेवंक ना. आमी कितें करपाचें, आमचे कडेन पयशे ना आनी काजूचो सीजन कसो आसता, 1 म्हयनो 2 म्हयने, आनी समज जर काजू सुकोवन गेल्यो जाल्यार ताका फाल्यां सकाळी दरूय मेळचो ना. सो सरकारान कितें तरी हे काजू बाबा मार्केटान खंय तरी विकपाक, खंय तरी अवेलेबल मार्केट करचें आनी तांकां योग्य तो दर मेळचो म्हणून. प्रमोद. ओके, थँक्स अ लॉट विवेक. गरज पडल्या परत येता तुजी म्हऱ्यांक. आमचे बरोबर सध्या मडगांव सावन सावियो आसा. सावियो डायस, सावियो, व्हॉट इज द अपडेट आणि मेजर हायलाइट्स कितें आयच्यो? प्रमोद, आता सालसेतीन एक इश्यू जाला तो गोवा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट जे मेडिकल स्टोर चलयताय न्हू, तांचे एक इश्यू जाला. ते म्हणटात आमकां जो तेंचे जो स्टाफ आसा न्हू तो कामां येवपाक दिता. कित्याक ते म्हणटा कितें तांकां रिस्क आसा की फाल्यां जर तांकां बी जर वायरसाचें हें लागलें जाल्यार सेक्युरिटी कितें आसा. सो ते म्हणटात गोवोरमेंटान तांकां बी कितें तरी एक इन्शुरन्स दिवचें, म्हणजे तांकां सेक्युरिटी दिसली बाबा गोवोरमेंट तांचे बराबर आहा. कित्याक ते म्हणटात आतां लोकांनी म्हणटा सरप्लस स्टॉक घेतला, तांकांय स्टॉक येयना आनी स्टॉकिस्टाक कितें स्टॉक ना. सो ते आतां तेणी आयज म्हाका सीएमान मेमोरेंडम दिला सीएमाच्या ऑफिसान की तांकां कितें तेणी एक इन्शुरन्स पॉलिसी वो कितें तरी करून तांकां हेल्प करचो म्हूण. बाकीचे हे आहा तो सिपिआरएसाचो इश्यू आहा तो अजून म्हाका कॅबिनेट मिटींग तेणी डिस्कस करून एक हें घेतलो की टील हें लावपा पडटा. जरी तर लॉकडावन जर वाडलें जाल्यार प्रॉब्लम जातलो. सो सचिनान एक हें केलां की जरी तर भायले कंट्रीज येवन तेंचे सिटिजनांक व्हरपाक रेडी आहा जाता तेन्ना लॉकडावन आहा जाल्यार आमचे जे गोंयकार भायर आहा तांकां भितर कितें हाडपा जायना. जेन्ना तांचे फ्लायट एम्प्टी येता आनी तांकां भरून वता जाल्यार आमचे गोंयकार जे भायर आसा तांकां कितें हाडपाक. तो तेणे आयज मातसो प्रायम मिनिस्टर तशेंच अमित शाहाक एक लेटर केल्या की हो तेणी सिरियसली घेवचो म्हूण इश्यू आनी जाते भाशेचे गोंयकार भटीर आसा तांकां हाडपाचे ट्राय करचे म्हूण. कित्याक तांच्यो फॅमिली आर व्हेरी मच डिस्टर्ब. ती सगळे हे रावताय की जाता तितले जे 7-8 गोंयकार आमचे भायर सारवटी आहा तांकां सेफली गोंया पावचे म्हूण. बाकीचे जे फूड आनी स्टाफ आहा हे मेवता खूब, सगळे स्टॉकिस्ट हे आहा, पूण लोक बोवाळ मारता की सगळ्यांगेले रेट आतां वाडला म्हूण. तर हेजे गोवोरमेंटान कितें तरी एक्शन घेवपा जाय. जे म्हारग इंका एक्स्ट्रा पयशे काडटात तेजेर एक्शन घेवपा जाय. नुस्त्याचो इश्यू, नुस्त्या सकाळी मार्केटान मेळटा सकाळचे 8 वरां पासून लोक पोतयांनी साकांनी घेवन मोटरसायकलीचेर बसून नुस्तें विकतात. डिफरंट टायप नुस्तें मेळटा. सो नुस्त्याचो लोकांक मेळटा. सो सकाळचे पुलीस बी आसना, लोक नुस्तें घेता सुशेगाद वयता, मागीर पुलीस 9 तेजे उपरांत येता. प्रमोद. या, थँक्स सावियो. विक्रम आसा वास्को सावन. विक्रम, किती आहा वास्कोची परिस्थिती आनी व्हॉट इज द अपडेट टुडे? सर आयज वास्कोन मुखेल गजाल म्हणजे आयज जशें मुकेशान सांगलां, टुडे एट अबाउट 5 o'clock डीवायएसपी सेमी तावारीस हांचो एक अवेरनेस प्रोग्राम आसा. म्हणजे आतां वास्को नाव वी हॅव डीवायएसपी सेमी तावारीस हू इज गोइंग टू कम आनी वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणाचेर तांचे एक कांतार आसतलें टू क्रिएट अवेरनेस आनी टेल पीपल टू स्टे एट होम. ताजे भायर सर आयज हेल्थ वायज एक बरी गजाल जाली. म्हणजे वास्कोन जी हेल्थ डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी थर्मल स्कॅनर घेवन जे फ्रंट लायन वर्कर आसता, म्हणजे म्युनिसिपालिटीचे जितले कामगार आसता, गार्बेज कलेक्शन जावं कोणी म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, जे डेली वेजीस जे डेली काम करपी जावं तांचे वेगळे वेगळे स्टाफ, प्रत्येक लोकांक तांच्यांनी थर्मल स्कॅनर घेवन चॅक केलो. म्हणजे तांचे टेम्परेचर चॅक केलो जस्ट टू सी अँड टेक प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स. म्हणजे हे लोक जे फ्रंट लायन आसता म्हणजे तांकां पयलीं चॅक करपाक जाय. नेक्स्ट स्टेप तांच्यांनी डिसायड केला की आता सद्याक होम डिलिव्हरी सिस्टम चालू आसा. म्हणजे डॉमिनोज जावं स्विगी जावं झोमॅटो हांचे जे डिलिव्हरी बॉयज आसता तांकांय चॅक करतले. आमी जेन्ना थंय गेल्ले आमकां मिडियाकूय तांच्यांनी चॅक केलो. आनी आनी एक गजाल म्हणटा ती सर एक स्पेशल स्पॉन्सर्ड फ्लायट आयज लंडन वचपाक खातीर गोवाच्यान वचपाची आसा. म्हणजे ती एक फ्लायट आसा जी ब्रिटीश एम्बसीन ऑर्गनायज करून थंयच्यान हांगा धाडल्या. सुमार 3,000 लोक इंडियन शिरकल्ले आनी तांच्यांनी जेन्ना ब्रिटीश एम्बसी तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट केलो सो तांकां लागून ती फ्लायट धाडिल्ली आसा.
ती काल राती पावली आणि आयज सकाळी ती धांक वचपाक आशिल्ली, पूण सद्याक जे वेगळे वेगळे ठिकाणाची जे पॅसेंजर येवपाचे आसा ताका लागून ते एअरपोर्टाचेर तांचे ती एअरप्लेन सद्याक आतां वेटिंगाचेर आसा आणि सुमारे एक 10 वाजता सुमार आयज ती वचपाची आहा. ताजे भायर सर आतां नुस्तें सगळे कडेन वेगळे वेगळे जाग्याचेर आतां बोट्यो तरी बंद आसा, पूण थोडे जे होलसेलर आसा जावं थोडे जे कोल्ड स्टोरेज फिशींग एजंट आशिल्ले तांच्यांनी थोडे नुस्तें भायर काडलां आणि लोक भरपूर प्रमाणात थंय वचून नुस्तें घेता. म्हणजे इसवण आसा, बांगडे आसा, कुल्ल्यो, सुंगटां, लेप्यो हे सगळे अवेलेबल आसा. सो वास्कोन बेजीक व्हडलो प्रॉब्लेम काय ना. सद्याक एक नवो डिमांड वास्कोच्यान येता म्हणजे आतां वास्कोन बिकॉज इट इज अ बिझनस हब, हांगा जायत्यो बँक्यो आसा. म्हणजे इफ यू कंपेर वास्को टू एनी अदर सिटी, सगळ्यांत चड अशें आयकूंक येता की बँकेची ब्रांच्यो ज्यो आसता म्हणजे प्रत्येक बँकेची एक ब्रांच तरी वास्कोन आसता. अशे हिशोबान आतां बँकेच्यान एक डिमांड जाला की दे आर प्लॅनिंग टू गो अँड मीट देअर युनियन अँड दे आर सिकिंग की आतां सगळे कडेन ते सॅनिटायझेशन चालू आसा. म्हणजे वेगळे वेगळे जाग्याचेर फायर ब्रिगेड घेवन ते रस्त्यार, पब्लीक प्लेसीचेर, बस स्टँडाचेर ते सॅनिटायज करपाक लागले. सो तांचें एक म्हणणें आसा की इन दीस लॉकडावन पिरियड सगळ्यांत चड जरी पब्लीक युटिलिटी यूज जाल्या ती म्हणजे आयदर बँक ऑर देअर एटीएम्स. सो तांच्यांनी एक मागणी केल्या की आमचे बँकेचे खातीर एक स्पेशल सॅनिटायझेशन ड्रायव्ह घेवचो आणि जे पंप घेवन जे सेपरेट मनीस आसता म्हणजे फायर ब्रिगेड घेवन इफ यू आर क्लिनिंग अ पब्लीक रोड दॅट फायर टेंडर कॅनॉट कम इन द बँक. पूण जे सेपरेट जे हेल्थ वर्कर जावं तांचे मनीस आसता जे स्प्रे घेवन भोंवता तांच्या हिशोबानी ते म्हणटा की एटलिस्ट द एटीएम्स म्हणजे सगळ्यांत चड ताका हात लागता, मशिनांक हात लागता, हो पयशे काडटकर दुसरो मनीस येता. सो दोज टच पॉयंट्स आर व्हेरी डेंजरस. सो ताका लागून तांचे बँके खातीर एक सॅनिटायझेशन ड्रायव्ह घेवची आणि ते म्हाका दिसता युनियना थ्रू सीएमाक अप्रोच जावपाचे. दिस इज द बेजीक हायलायट ऑफ वास्को टुडे. थँक्स विक्रम. हांव परत लौकिका म्हऱ्या वता कारण लौकिक देर आर अदर डिसिजन्स इन द कॅबिनेट. सो वॉट आर दोज डिसिजन्स आणि तातूंत भितरले गोंयकाराक इम्पॉर्टंट अशी कितें डिसिजन्स आसात जी बाकीची डिसिजन्स आसात कॅबिनेटाक जाल्यार? ओके, तेजे पण एक अपडेट दिवपाक सोदता. एक कॉल येयल्लो मदींच आतां म्हाका. ते म्हणटाले की एक डेथ जाल्या जीएमसीन, पण कन्फर्म जायना ती रेग्युलर हितूंतली डेथ काय ती कोविडा खातीर एडमीट आशिल्ली डेथ. ते रोखडेच आमी कन्फर्म करून ब्रेक करतले. दुसरे कॅबिनेटाची बाकीची डिसिजन, कॅबिनेटाक हो सी फेररांचो विशय येयलो. सगळ्यांचें एकमत आसलें की गोंयकार जे भायर आडकल्या तांकां हाडपाक जाय, पण ते डिसिजन गोंय सरकार घेवंक शकना. गोंय सरकारान पूर्ण तयारी केल्या की तांकां हाडले की तांकां कशें कशें दवरप हेची सगळे आमी जबाबदारी घेता. फक्त केंद्र सरकारान तो निर्णय घेवचो. आनी केंद्र सरकाराक फक्त गोंय लागना, सी फेरर्स तशें दुसऱ्या राज्यांतले भायर आहा तेंची संख्या एकवेळ सगळ्या राज्यात लाखांनी आसतली. एकवेळ गोंयचेच 7-8 हजार, भायले लाखांक तेकतली वा लाखा वयर आसतली. सो केंद्र सरकार कितें निर्णय घेता तेजेरूच गोंयचे गोंयकार रोखडेच गोंयान पावतले काय ते तांकां चड वगत थंय रावचे पडटले ते डिसायड जातले. हो कॅबिनेटान डिस्कस जाल्लो विशय. दुसरे कॅबिनेटान बाकीचे एजेंडा आसले. बाकीच्या एजेंडांनी अशे बारीक बारीक थोड्यो स्किमी एक्सटेंड करपाचे. एसटी खातीर 2 स्किमी आसल्यो प्री प्रायमरीच्यो, वा विडोच्या भुरग्यां खातीर एक स्कीम आसली, एसटी खातीर 2 स्किमी एक्सटेंड करपाचे आसले. दुसरे पिरोळान एक जागो जो टुरिझमाचो जागो आसलो तो होम डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर केला. 3,500 स्क्वेअर मिटर पुलीस स्टेशन बांदपाक आणि 2-3 जाग्यांचे तशे ट्रान्सफर आसले. बारीक बारीक डिसिजन्स आसले. दुसरे विवेकान म्हटले तशे की टिचर्सांचो विशय वा ते गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणजे सरकाराक चॅलेंज आहा ही, जेन्ना गव्हर्मेंट सर्वंट असो भायर येवपाक सोदिना आनी लोकांच्या घरांनी वचपाक, एक म्हटल्यार भंय मनान आसतलोच सगळ्यांच्या आनी आसतलोच जाय. आनी दुसरे वटेन तेंची जेन्ना ती मनाची तयारी ना तेंचे कडल्यान तो 3 दिसां भितर आख्खें गोंय कशें कव्हर करतली, एक चॅलेंज आसतली मोठी. तेका इट इज पॉसिबल ना तें. म्हणजे जेन्ना मनशाकूच वचपाची तयारी ना तेन्ना तो कितें रिजल्ट दितलो. तो भियोन तर बेगीन तेणी क्वेश्चनार सोंपयले आनी तर बारीकसाणेन तेंकां अभ्यासूच ना तेंच्यांनी लोकांक की बाबा हिंकां प्रॉब्लेम आहा ते बारीक लक्ष दिलेच ना. बेगीन त्या घरांतल्यान भायर सरपाक जाय म्हणून सोंपयले जाल्यार तेजो जाय तसो रिजल्ट गोंय सरकाराक मेळचो ना. तो एक पॉयंट. एक हेचो फूड आयटमाच्या रेटाचो आमी परत सीएमाक सांगता की हॉर्टिकल्चरान भाजी मातशी सवाय दिली, पण भायर कोण प्रायवेट लागीं पडटा ते वयता ताका म्हारगूच डबल रेटीन खावची पडटा. ग्रोसरीचे तेच आहा. ग्रोसरी आतां होलसेल वाल्या जेंचे कडेन स्टॉक आहा पळय न्हू, काल म्हाका आयकयलो तो हांगसर पणजेचो तो गोव हाडून दळून पीठ विकता. तो पीठ सद्या शॉर्टेज आहा सगल्याक.
चपातीक जे पीठ लागता गव्हाचे सगळ्याक शॉर्टेज आहा. थोडे कडेन स्टॉक आहा ते इल्ले कमी जाला तेंचो स्टॉक. सगळ्या एरियांनी म्हणजे पणजेन तर भोंवशी जाल्यार तुका पीठ मेळपाचें ना. सो तो एकटो सांतिनेजचो मनीस आहा तो सांगतालो आपूण 900-950 रुपयान गव्हाचें बॅग हाडटालो ते आपूण आपले गिरणीर दळटालो आनी ते पीठ लूज पीठ विकतालो म्हणून. आयज तोच होलसेलवालो तेका काय आनी नवो स्टॉक येयल्लो ना, तेजेर 50 स्टॉक आहा. तो तेका सांगता 11,500 नाल्यार 1200 तुका पोते व्हरचे पडटले म्हणून आतां. सो तो ते हाडून ते लोकांक फुडें दिवपाक शकना, म्हणजे तेका ते रेट वाडोवचो पडटलो. मागीर तुवें कित्याक रेट वाडयलो तेजेर आरोप जातलो की हो म्हारग विकता म्हणून. त्यापेक्षा बाबा आपल्या कडेन गहूच ना म्हणून. म्हणजे ह्या गजालींचेर गव्हर्नमेंट ग्राउंड लेवलाचेर एक्शन घेवपाक शकना. काल आमी जेन्ना सीएमाक विचारलें तो म्हणटा खुबशे जाणांचे कंप्लेनी आयल्या आनी आमी एक्शन घेता पण डिटेल्स दिवचे ना म्हणपाक लागलो. पण जर तेजो इम्पॅक्टूच दिसना फिल्डाचेर, जर रेट देंवयल्ले दिसना नुस्त्याचे दरा, ग्रोसरीचे दरा, फळा भाजयांचे दर रेट एक जो देंवयल्ले मुद्दो दिसना. आसा तो बागायतदारा सारकी चेन जी इतली दीस उगडी जाली नाशिल्ली ती फायनली उगडी जाली काय कितें? फोणेचे आमकां येयल्ले, फोणेच्यान रिपोर्ट बागायतदार ओपन जाल्लो लिमिटेड हितून. सकाळी आमकां विज्युअली तितून पयलें सोशल डिस्टन्सिंगाचो थंय मातसो प्रॉब्लेम जालो. बट म्हाका दिसना फूल बाजार कसो ओपन केला काय थोड्यांक भितर घेतले, पण ओपन जाल्लो. म्हाका दुसरे बागायतदाराचो अजून रिपोर्ट मेळना. पण ती एकदां ओपन जायत फूल फ्लॅज जाल्यार खुबसो प्रश्न सॉल्व जाता. खुबसो प्रश्न. विवेक तुका बी कितें म्हायती आहा बागायतदारा बद्दल? इतले दीस बागायतदार तुगेलो बंद आशिल्लो, आज फोंडे जालो असो आयकता. एनीथिंग दॅट यू नो? प्रमोद, सुरवातीक जेन्ना लॉकडावन जालें पळय न्ही तेन्ना MD आहा बागायतदाराचो तेणें म्हाका फोन केलो राती कडेन आनी पावलो आमचें डिसिजन जालां की आमी 2 टायम बागायतदार जे आहा ते ओपन दवरतले म्हणून. म्हणल्यार 9 ते 11 आनी 3 ते 6. आनी आमी शिस्तबद्द म्हणल्यार लोकांक सोशल डिस्टन्सा प्रमाणे लोकांक आमी एंटर करतले. प्लस तांकां एंट्री दितना सॅनिटायझर हे ते हात धुवन लावनूच तांकां भितर एंट्री करतले म्हणून. आनी मोजकें कितें सामान घेतल्या उपरांत तांकां भायर हे करतले म्हणून, इवॅक्युएट करतले म्हणून सगळ्यांक. पण अशे एक 2 दीस तेंच्यांनी सुरवातीक ओपन केलो. मागीर अकस्मात कितें डिसिजन जालें आनी बागायतदार बंद जाले. म्हणल्यार कित्याक लायन जी आहा पळय न्ही ती जवळ म्हाका दिसता खूबच वाडूंक लागली भरपूर. लोक लायनीक उबे रावताले ते. सो हालीं तेंच्यांनी कितें केलां की एक टायम खंयचो तरी तो ओपन करता सकाळचो आनी फूल बागायतदार ओपन नासता. आनी तेंचें म्हणणें आहा की लोकांची ग्रोसरी व्हरपाचे आयटम तरी बरे आहा, पण जे गोरवांक लागपी पेंड आहा आनी जावं आनी कितें बाकीचें सामान आहा ते तरी लोकांक व्हरपाक मेळचें म्हणून तेंच्यांनी आतां म्हाका दिसता एक वरा लागून, 1.5 वरां लागून, 2 वरां लागून ते ओपन आसता. अजून फूल फ्लेजेड बागायतदार ओपन तांणी केलें ना? ना प्रभू, अजून पर्यंत केल्लें ना. ओके, थँक्स अ लॉट. म्हजो टायमूय हांगा सोंपला. आय एम रियली थँकफूल टू ऑल माय रिपोर्टर्स. कारण लौकीक जसं सांगता तशी ब्रेकिंग न्यूज येतात तशी आमी तुमचे म्हऱ्या हाडत रावतले. कितें चल्लां तें तुमचे म्हऱ्या हाडत रावतले. पण सद्याची गोंयची परिस्थिती ही दीस येतात आनी इश्यू येतात तशें आमी तुमचे मुखार मांडत रावतले. बरें दिसता जेन्ना आमी इश्यूज काडटात गोंयच्या फार्मरांचो आनी 24 वरां भितर सरकार ताजेर एक्शन घेता आनी फार्मराक आदार करपाक लागता. त्याच खातीर ही कार्यावळ आनी जितले दीस हो लॉकडावन चालू उरतलो तितले दीस आमी कार्यावळ करत रावतले. लोकांचे इश्यू सरकारा म्हऱ्या पावयत रावतले. तुमी रावात तुमची घरां भितर, आमी आसात फिल्डार. आमी तुमची इश्यूज घेवन सरकारा म्हऱ्या वतात. ह्या खातीर ही कार्यावळ. आमचे रिपोर्टर दर एरिये भितर आसात. सगळे जाण अपडेट्स तुमचे म्हऱ्या पावयत रावतले. थँक्स अ लॉट टू एवरीबडी अगेन. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.